नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण प्रश्नपत्रिका अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो। पण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी आबूज जाले। गणिताचे प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकलेवेल्यान गेले। प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोवप तेच तांकां कळना जालें। विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो। ह्या प्रकारावेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। तशेंच शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजतात तशी प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या। नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण अभ्यासात काय बदल जाला? नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाण बदलिल्लो अभ्यासक्रम सध्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अभ्यासात जाल्ल्या बदलाक लागून प्रश्नपत्रिकाय बदलल्यात। पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांक हे सगळें नवें। वर्गांनी भुरगीं शिकली आसतली, तांणी परीक्षेच्या दृश्टीन अभ्यासूय केलो आसतलो, पूण विद्यार्थ्यांक हे सगळेंच नवें। देखून परीक्षेच्या वेळार अशी प्रश्नपत्रिका येतली म्हूण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक सांगिल्ले। ते प्रमाण एक मॉडेल पेपरूय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक दिल्लो, पूण जसो पेपर दाखयल्लो प्रत्यक्षात परीक्षेच्या वेळार भरतोच पेपर आयलो। हो कितें प्रकार ते विद्यार्थ्यांक कळनाच जाले, तांच्या सगळे तकलेवेल्यान गेले। परीक्षेत गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कानार घातलो। ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत काणकोण सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक निवेदन दीत नाराजी उक्तायली। विद्यार्थ्यांक कळटा तसो पेपर काडचो म्हणून पालकांनी मागणी केल्या। ऐकात पालकांचे म्हणणे। आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आणि एग्जाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा। त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरेंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता। आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरेंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना। दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCERTन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा, अजिबात सिमिलॅरिटी ना। गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार। आनी फस्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना। दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ल्या कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो। मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटिंग दिला। लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचें तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना, सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा। आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो त्या पेपरान सजावटीसाठी तुम्ही CDचा वापर कसा कराल, जुन्या CDंचा। आमच्या भुरग्यांनी अजून CDच पळयले ना, कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता, स्वता कंप्युटर सद्या CD ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान, सो तेन्ना भुरग्यांक CD कशी खबर आसतली। सो अशे पेपराक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा। थोडे भुरग्यांक पेरेंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं, तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपाक लागलो। सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दितात जाल्यार डिपार्टमेंटान आनी SCERTन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान सोयरू कुंवरपन।